काणकोणा पावती नासतना व्हड राजकारण्यांच्या दबावान बेकायदेशीर लाकूड चिरप चालू आसा। सुमार 5 ट्रक हे लाकूड आसा म्हण विकास भगत उलयला। RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार। तुम्ही इलिगल लाकूड अशें तर आमी हाडटले चिरून दिता ना आमी पास आसल्यार चिरता मागीर तांगेले तुमी बळी कशें पडले ते हायलो हे न्ही ते मिनिस्टर न्ही म्हणून आमी आमचे बी कितें हें म्हणून कन्न जाल्यार म्हणून आमी हें केलें। पूण तशी तुमकां वयल्यान ऑर्डर आसा की मिनिस्टरान जाल्यार चिरपाचें बाकीच्यान जाल्यार चिरपाना पब्लिकेचें बी चिरूं जाय न्ही। तशें ना न्ही तुमकां आतां पगार गव्हर्मेंट दिता काय हे प्रायवेट दिता आमदार मंत्री दिता गव्हर्मेंट मागीर गव्हर्मेंट पगार मेळटा जाल्यार तुमी कायदेशीर चिरपा सोडून इलिगल कशें चिरलें मंत्री म्हणटकीर आमची चिर केल्लें हांवें गरिबा साठी घर बांदपा म्हणून तो सांगपाक लागलो। फाल्यां एक गरीब एक रूप घेवन आयलो आनी आपल्या मातशी जिमा दितले तुमी ना फॉरेस्टाक पळोवन घेवन विषय असा विषय आमकां माहिती मेळ्ळी की ह्या पैंगीणच्या मिल्ला भितर इलिगल लाकडांचें चालू आसा। हे लाकडां कट करता आमी इलिगल। जेन्ना आमकां कळ्ळें तेन्ना आमी हांगचो जो इंचार्ज आसा इंचार्जा येवन मेळ्ळे ते म्हळें लाकडाचो पास आसा काय कितें मातसो गडबडलो आनी म्हणपाक लागलो ना मग कोणालें लाकूड ताणें आमकां सरळ सांगलें की हें लाकूड जें आसा तें जवळ जवळ 5 ट्रक लाकूड तें फाटले 7-8 दीस जाले तें हाडून घातलां फॉरेस्टांतल्यान चोरून आनी हें लाकूड म्हणपाक आपल्याक चिरपा लायला। हांवें म्हणलें तूं इलिगल कशें चिरता हें लाकूड ना आपूण इलिगल चिरना आपल्याचेर प्रेशर आयलो व्हडल्या ऑफिसराकय सांगलें आनी आपल्या म्हणपाक लागलो हें चिरपा लायला। अशा पद्दतीचो आपल्या पदाचो दुरुपयोग करपी आनी चोरयेचें लाकूड हाडून चोरून तूं तें हिंगा चिरपाक लायता म्हणजे हाज्याकी लजेची गजाल म्हाका दिसता काणकोणकाराक आनी कांयच ना।